नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज हरियाणा भेटेर आसात. आयज तांणी हरियाणा कृषी विश्वविद्यालयाच्या कार्यावळीत संबोधित केले. ह्या वेळार तांणी सांगले की शेतकामती देशाच्या परिवर्तनाचे केंद्रबिंदू आसात. विश्वविद्यालयान ह्या वेळार एका मेलाचे आयोजन केला. आज के दिन भारत शहर के देश में ज्यादा संभावनाएं हैं तो कृषि उत्पादक में है। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव भारत के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है। जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द चुन चुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है। किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा. देशभक्ती, वीरता आणि साहसाचे प्रतीक आशिल्ली वायुसेना आयज आपलो 91वो स्थापणूक दीस मनयता. प्रयागराजांतल्या वायुसेना स्टेशनाचेर एका खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. वायुसेना मुखेली एअर चीफ मार्शल V.R. चौधरी हांणी परेडीक सलामी दिली. ही पहिली वायुसेना परेड आसा ज्या परेडाचो कमांड महिला अधिकाऱ्यान सांबाळ्ळो. वायू महिला पंगडान ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो. ह्या वेळार एका नव्या वायुसेना झेंड्याचे अनावरण जाले. Not only to celebrate this day, but also to reflect on our rich history, our present achievements, and chart our future as custodians of India's sovereignty and territorial integrity. We have inherited a proud legacy of professionalism, perseverance, and passion curated by our predecessors. I would like to acknowledge the contribution of our veterans who have played a pivotal role in shaping the Air Force's identity, capabilities and ethos. अफगाणिस्तानात विनाशकारी भूकंपान हाहाकार माजयला. भूकंपात अजून मेरेन 2000 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. हेरात वाठारात 4 गांवांक भूकंपात चड लुकसाण जाला. भूकंप पीडित लोकांक वाटोवपा खातीर झुजा पावड्यार काम सुरू आसा. सिक्कीमात आयिल्ल्या विनाशकारी हुंवारात आयज मेरेन 56 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आयल्या. तातूंतले 9 भारतीय वायुसेनेचे कर्मचारी आसात. राज्य आपतकालीन व्यवस्थेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण अजून मेरेन 122 लोक बेपत्ता आसात. ह्या म्हयन्याच्या 4 तारखेक तिस्ता न्हंयेक हो विनाशकारी हुंवार आयिल्लो. इंडो टिबेटियन बोर्ड फोर्सान 56 लोकांक वाटयले. हातूंतल्या 52 दादले आनी 4 बायलांचो आस्पाव आसा. ह्या हुंवारात 1320 घरांक आनी 13 पुलांक लुकसाण जाला. लागीं 7025 लोकांनी शिबिरांनी आलाशिरो घेतला. इस्रायल आणि फिलिस्तीन मजगतीचे झूज आता आनीक खर जाला. इस्रायलात अजून मेरेन 250 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आयल्या. प्रत्युत्तरात इस्रायलान गाझा पट्टीत हल्ल्याक सुरवात केल्या. इस्रायलान आपल्या आयर्न डोम रक्षा प्रणालीक सक्षम केल्या. इतले मजगती संयुक्त राष्ट्र परिषदेत ह्या संदर्भात आपतकालीन बसका आपयल्या. ह्या बसकेत मध्य पूर्व स्थितीचेर भासाभास जातली. भारत सरकाराच्या भलायकी मंत्रालयाच्या एड्स कंट्रोल संघटनेच्यो संचालिका हेकाली झिमोमो हांणी बावटो दाखोवन आयज राष्ट्रीय रेड रन 2023 ची सुरवात केली. ह्या सर्तीत सर्तक 3 वेगवेगळ्या धांवडेत वांटेकार जाला. हातूंत 10 आनी 2 किलोमिटराचो आस्पाव आसा. ह्या सर्तीत 157 सर्तक वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान वांटेकार जाल्ले. गोंय राज्यांतल्यान वांटेकार जाल्ल्यांचो चड वांटो आशिल्लो. इनामां वांटपाच्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या आयोजनाची तोखणाय केली. तांणी सांगले की खेळांनूच मन आनी भलायकी प्रसन्न उरता. Goa should become the role model in terms of equality and inclusiveness towards the AIDS affected persons.
I urge that the general public to use 1097 helpline to report any misbehavior and bias happening, if any, against the AIDS affected persons. I congratulate for the NACO and also for the Goa AIDS Control Society for organizing this is first National Red Run 2023 in state of Goa. और निश्चित रूप से आप लोग जो एड्स के लिए HIV के लिए जो काम कर रहे हैं इनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। जिस काम करने के लिए कोई फॉरवर्ड आता नहीं, कोई टेक ओवर नहीं करता है, वो काम आप लोग 25 साल से आई थिंक आई नो सिंस फ्रॉम द 1987 से लेके 1990 से लेके आप लोग करते आए हैं। आपके साथ में जो जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम करते हैं, जिस सोसाइटी में स्पेशली दोज हु आर द एनजीओज, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दैट एनजीओज, अगेन द स्टाफ ऑफ द एनजीओज, दोज हु आर वर्किंग विद द GSEX मीन्स विद द एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट आई नो टू वर्क विद एनी एड्स HIV एड्स के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला मेरी खुद की एनजीओ है, विच इज अगेन द साई लाइफ केयर एनजीओ, विच इज वर्किंग एट प्रेजेंट ऑल्सो विद द GSEX, जो 20 साल से काम कर रही है। इसलिए मैंने क्लोजली देखा है द वर्क विद द सेक्स वर्कर्स, द वर्क्स विद द ट्रकर्स, इस काम को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। लोग ह्यूमिलेट करते हैं, लोग इस काम के लिए आगे आते नहीं हैं और लोग आइसोलेट करते हैं इस काम के लिए, लेकिन आप लोग ये काम दिस इज जो काम आगे लेके जितने सारा अवेयरनेस अभी हो चुका है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द यू पीपल, दैट्स व्हाई आई सैल्यूट फॉर यू। मुख्यमंत्री गेल्या वर्षी हालान भारतीय लष्कर पराभव केलो। सुधा निहाल आर्यन मॅन मॅरेथॉन पहिली मेळयल्या। मुख्य प्रमोद सावंत आयोजन ज्या पद्धतीने ते इव्हेंट मग वाव दिवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्वातंत्र्य तांकां जे ऑर्गनायझेशन अभिनंदन अशा पद्धतीने इंटरनॅशनल इव्हेंट गोंयाची गरज आसा, जेणे करून टुरिजम आनी टुरिस्ट मोदीजी ह्या मुवमेंट आसा एज ऑफ आयज एशिया क्रिकेटचे पारंजीत भारतान ऑस्ट्रेलिया आपली मोहीम केल्या। चेन्नई पी चिदंबरम स्टेडियमाचेर 3 वरांचेर हो खेळ सुरू जालो। ऑस्ट्रेलियन कुरबावलो जिखलो। खबर हाती ऑस्ट्रेलिया 3 बाद 100 धांवड्यो काडले। नवी दिल्ली मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन श्रीलंकेक 102 धांवड्यांनी हारयले। दुसरे मॅच आणि इतले खूप